काकोडा कुडचडे पालिका आणि सुपर कॉम्प्लेक्स स्कूल कुडचडे हांच्या जोडपालवान नो प्लास्टिक रॅली आयोजित केल्ली। ह्या रॅलीत 8 स्कुलांनी वांटो घेतिल्लो। स्कुलांच्या भुरग्यांनी दुकानदारांक कपड्याची बॅगां वाटली। लोकांनी प्लास्टिकाचो वापर करचो न्हय हो मुखेल हेत नदरे मुखार दवरून स्कुलाच्या भुरग्यांनी प्लास्टिक न वापरपाची लोकांच्या मनात जागृताय केली। कारण म्हळ्यार आमी आयज म्हाका नाका प्लास्टीक ह्या थिमा अंडर आमच्या बाजारात भोंवपाचें आनी प्रत्येकाक अवेरनेस करपाचें की प्लास्टीक हाजे मुखार वापरपाचें ना। आमी प्रत्येक भुरग्याक आमच्या पिशवी दिल्ली आसा, त्यो पिशव्यो प्लास्टिका बदला पिशवी दिवपाच्यो आनी प्लास्टिकाचो वापर आसा तो सामको कमी करपाचो। दुसरें म्हणल्यार आमचो जो म्युनिसिपालिटी मार्फत आमचो आयोजन आसा की इंडियन स्वच्छता लीग। हे इंडियन स्वच्छता लीग म्हळ्यार कशें आसा की आमच्या सेंट्रल गव्हर्मेंटा मार्फत हे कॅम्पेन आसा, थंयसर आपल्या सिटी जी आसा ती गार्बेज फ्री दवरपा खातीर आमी एक प्रयत्न करपाचे आहा। आमकां खबर आहा प्लास्टीक म्हणजे एक वस्त जी सायंटिस्टांनी सोदून काडिल्ली ती आज इतकी त्रास करपाक लागल्या मनशाक की आमी प्लास्टिकाक नरकासून समजता। आनी हे प्लास्टीक जे आसा तें प्रत्येक क्षेत्रां भितर सरलां। क्षेत्रां म्हळ्यार कशें उदकां भितर सरलां, हवे भितर सरलां, समुद्रां भितर सरलां, म्हणटकीर मनशाच्या पोटां पावता, सगळीं जनावरांच्या पोटां पावता। म्हणजे प्लास्टीक जाता तितकी करून आमी ताचो नायनाट करपाचो आज अत्यंत गरज आहा। तरी हांगा एक नो प्लास्टीक ही जी रॅली आसा ती आयोजीत केल्ली। हे रॅलीक 7 ते 8 स्कुलांनी भाग घेतलेलो, तशेंच एक हायर सेकंडरी आसलेली हेतूंक। आनी जेन्ना आमी त्या भुरग्यां कडेन उलयले, टिचरां कडेन उलयले, तेणी म्हणलें की आमी खंय तरी कुडचड्या भागात तशें गोंयाक या पूर्ण भारताक खंय तरी प्लास्टिकाचो जो यूज आसा तो खंय तरी कमी करपाक जाय आनी नाजाल्यार प्लास्टीक खंय तरी बॅन करपाचें आनी पर्यावरणाक एक मोठो धोको आसा। तशेंच हो एक दिसाचो प्रोग्राम जावन आसा। अशेंच प्रोग्राम आनीकय करपाक जाय, कारण प्लास्टीक जें आसा एक मोठे प्रॉब्लेम आसा ह्या देशाक। आनी अशेंच समज आमी प्रोग्राम करीत रावले आनी खंय तरी प्लास्टीक जें आसा तेजें निवारण करीत रावले आनी खंय तरी प्लास्टिकाचो कमी यूज केलो जाल्यार खंय तरी आमकां हे प्लास्टिकाचे पासून मुक्ती मेळोंक शकता। गोमंतक टीव्ही खातीर गौरव सतरकर।